नमस्कार. शेअर मार्केटातल्यो दिसपट्ट्यो घडामोडी सांगपी दलाल स्ट्रीट कार्यावळीत प्रमोद कांदोळकराचो येवकार. पळोवया आजची मार्केट अपडेट. मंगळारा शेअर बाजारात आनीक एक फावट बरी सुरवात आणि नवो हाय आणि पॉझिटिव्ह क्लोजिंग. बँक निफ्टीने आज निफ्टीक आउट परफॉर्म करपी सुरवात केली. आज खासा दीस थारलो अदानी ग्रुपाच्या कंपन्यां खातीर. निफ्टी इंडेक्स 20,808चेर उक्तो जालो. 20,711 मेरेन इंडेक्स पडलो आणि 20,864चेर वचून नवो लायफ टायम हाय गाठलो. त्या उपरांत निमाणे 20,855चेर बंद. 168 पॉयंट पॉझिटिव्ह क्लोज. सेन्सेक्स 69,168चेर उक्तो जालो आणि 3:30 मार्केटाचो वेळ सोंप मेरेन इंडेक्स सुमार 431 पॉयंट पॉझिटिव्ह 69,296चेर क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप गेनर्सात अदानी एंटरप्राइजेस 17% चढून टॉप गेनर. त्याचे उपरांत अदानी पोर्ट 14% चढलो. पॉवर ग्रीड आणि NTPC कंपनीचे शेअर बँकिंगात SBI बँकेचे शेअर टॉप गेनर्सात पॉझिटिव्ह क्लोज जालो. निफ्टी 50च्या आजच्या टॉप लुजर्सात LTIM, हिंदुस्तान युनिलिव्हर, डिव्हिस लॅब, HCL टेक आणि बजाज ऑटो कंपनीचे शेअर टॉप लुजर्सांच्या वळेरेंत पावले. आजच्या सेशनाचो फोकस पॉयंट थारलो पुराय अदानी ग्रुप. अदानी ग्रुप कंपनी खातीर आज बरो दीस. आज अदानी ग्रुपा खातीर एकार एक बरी खबर आणि कंपनीचे शेअर 5% पासून ते 17% मेरेन चडले. अदानी ग्रुपाक अमेरिकन सरकारा कडच्यान क्लीन चीट. गौतम अडानीच्या ग्रुपाचेर केल्ले आरोप सारखे ना म्हूण तांणी रिपोर्ट दिलो. वांगडाच अदानी ग्रुपाक अमेरिकेच्या इंटरनॅशनल डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशनान $553 मिलियन कर्ज मंजूर करचे पयलीं हिंडनबर्गाच्या आरोपाचेर अभ्यास करून क्लीन चीट आणि रीण दिले. विधानसभा वेंचणुकांच्या निकाला उपरांत आणि मंगळारच्या बातम्ये उपरांत अदानी ग्रुपाचे शेअर मोठ्या प्रमाणात चढले आणि गौतम अडानीची मालमत्ता $10 बिलियन वाढून गौतम अदानी गिरेस्त लोकांच्या वळेरेंत फोर्ब्सच्या टॉप 20त पावलो. आज अंबुजा सिमेंट कंपनीन सांगी इंडस्ट्रीज एक्विजिशन पुराय केले. आज IT सेक्टरांतल्या शेअर्सांनी प्रेशर आशिल्लो. HCL टेक, विप्रो आणि इन्फोसिस नेगेटिव्ह उरले. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशनान कलकत्तात पहिले EV बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन सुरू केले. टाटा मोटर्स कंपनीन नवे SCV आणि पिकअप ट्रक लॉन्च केले. आज लिकर शेअरांनी बऱ्यापैकी तेजी आशिल्ली. रॅडिको खेतानान फुडाकार घेतलो आणि उपरांत युनायटेड ब्रिवरीज आणि युनायटेड स्पिरिट कंपनीचे शेअर बऱ्यापैकी पॉझिटिव्ह ट्रेड झाले. पॉवर सेक्टराची सरकारी कंपनी पॉवर ग्रीड कॉर्पोरेशन सेगीत तिसऱ्या सेशनात पॉझिटिव्ह आणि आज शेअरान नवो 52 वीक हाय गाठलो. इतल्यार आजची मार्केट अपडेट सोंपता. मेळया फुडल्या ट्रेडिंग सेशनाच्या नव्या घडामोडी सयत. तो मेरेन पळयत रावात प्रुडंट.